कोण कोणाक विचारना. गव्हर्नमेंट एक्चुअली हॅज टू कंपेन्सेट ऑन दीस. आणि 2 वर्सां आमी हे उपद्रव सहन करता. पणजे चालू आशिल्लें स्मार्ट सिटीचें काम आनी ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर पणजेकारांक आनी पणजेच्या शॉपकारांक जो त्रास जाता हो काय नवो ना. आतां ह्या त्रासान तांकां आजून एक त्रासाची एड जाल्या. आमी सद्या आसा सांसिनेज तांबडी माती ह्या रोडाचेर. हांगासरले शॉपकीपरांकसून अशें कळ्ळां की हो जो रोड हा हेजेर एक नवो त्रास तांकां सहन करचो पडटा, तो म्हटल्यार गार्डनाचो. सो कितें आसा तो गार्डनाचो त्रास हांगासरल्या कांय शॉपकीपरांक आमी विचारया. इशू आमचो असो व्हडलो कांय ना. आमचो इशू कितें, आमची स्वताची बिल्डींग ही आमी सेटबॅक पयलो सोडलेलो म्युन्सिपाल्टीक. आतां म्युन्सिपाल्टी म्हणटा आपलो लँड आनी ते म्हणटा शटरा कडल्यान आपलो लँड सुरू जाता. वयर आहा सज्जा आनी पोनां आसा आमची ऑलरेडी पयलींची घाल्ली फुटपाथ आनी ताच्या फुडें सेटबॅक आमी ऑलरेडी दिल्लो आसा. तो सेटबॅकाच्या फुडें आमी आनीक भितर येवंक सोदता ते विच इज नॉट पॉसिबल. आनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्साच्या समोर झाडां लावपाक सोदता. हाव इट इज पॉसिबल. तुमी पयलीं म्हणटा ते आमी इतलें सहन केलें हांगासर. 2 वर्सां जालीं फ्रॉम बाल भवन टू दाऊद इलेक्ट्रिकल्स हे तुमी आतां रोड करता. पयर बाबुशाकी सांगलें, बाबुशान सांगलें आमकां कॉपरेट करतलें म्हणून, पण बाबुशान काय कॉपरेशन अजून पर्यंत दाखोवना. बाबुशान येवन हांगा कॉपरेशन दाखोवपाचें. दुकानवाले हे 2 वर्सां जालीं हांगा सडटा, कोण कोणाक विचारना. गव्हर्नमेंट एक्चुअली हॅज टू कंपेन्सेट ऑन दीस. आनी स्मार्ट सिटी म्हणटा कर्माची. हांगा गटरान हे पळय सेवेज सोडलेली आसा, कंप्लीट सेवेज व्हांवता, ताचे कोण पळयत ना. आनी सेवेज प्रॉब्लेम हे धाकटो न्ही, बरो व्हडलो प्रॉब्लेम. आनी हो आतांचो न्ही, पयलीं पासून चालू आसा. सरकाराक सगळें खबर आसा. म्हज्या हिशोबान हे 40 मिनिस्टर जे भितर बसल्या आनी उलयता आनी एक एकटो कमेंट पास करता, ते पास करूं नाका म्हूण सांगा. आमची वास्तवीक स्थिती पळोवपाक हांगा या. लोक पळय जे हांगा दुकान बेकारी बसल्या, 2 वर्सां जालीं आमी हांगा त्रासान आसा. एक कोण पूल मोडटा, खंय वयर काडटा, सकयल देंवयता, परते मोडटा, परते चालू करता. हें चल्लां कितें? तूं जाणा हांगा धाकटे ल्हान ल्हान भुरगे येता स्कुलाचे युनिफॉर्म बीन व्हरपाक, आनी तुवें हिंगा लोकांक कितले त्रास. ते लोक बाबडे हिंगा ल्हान ल्हान भुरगे येवपाचे, डस्ट खावपाचे. कितके म्हयने जाले हिंगा काम चालू जाय. हांगा पार्किंग हिंगा ते म्हणटा गार्डन करता. हांगा सांग गार्डन करीत जाल्यार भुरगे कशे वेतले म्हाका सांग युनिफॉर्म व्हरपाक. इतके वर्सां जाले हांगा शॉप हांगा आहा. हे पूल देखून पयलीं नासलो, पूल केलो. ह्या पूल करपाक तेंच्यांनी काडलो कितलो म्हयनो, आनी तोय लेवल पासून ना. आतां सब करून आतां हिंगा इतले एक्सिडेंट जाता. रातचो कोण येयलो फास्ट आनी वयल्यान काडलो आनी पडलो. कितें कोण जावपारी जातलें घेतलो हेजो. तुमी हांगा इतले शॉप आहा हिंगा, ते म्हणटा गार्डन करता. हिंगा गार्डन खंय जातलें? जागो तरी आतां हांगा गार्डन करपाक. तुमी पळया न्हू, एटलिस्ट कितें आमकां कितें जाता तें तरी करून दिया न्हू तुमकां. इतले गार्डन करपाक जागो आसा हिंगा गार्डन करपाक. हांगा कोण खेळपाक येतले, कितें करतले? शॉपकारांक कितले त्रास जाता. हे लोकांक हे दुयेंसां ही बेश्टी जायना. हे लोकांक डस्टा खातीर दुयेंस जाता. हे सगळे डस्टा खातीर दुयेंस जाता हे. आनी ह्या सगळ्यांक इतले आमकां एकट्याक शॉपाक त्रास न्हू. हे स्मार्ट सिटी इतले सिवेज इतले सगळ्यांक त्रास जाता. तुवें हे करून गेले, कोणाक करून गेला हे? तूं हांगा यो आनी पळय, एक दीस तूं यो आनी राव आनी पळय, इतको सगळ्यांक वास येता. आमकां सोसूंक जायना. हे सगळे आमकां दुयेंसां कोणाक कित्याक लागून ते एका लागून जाता ते. Priya Vega, as a skin specialist in Santinez, and there's been a very disturbing development here that some trees are going to be planted in front of our building, and it's going to become very difficult for our patients to cross over and come to the clinic, and also for customers to the other neighboring shops. हय, आमकां सांगलां ताणें पयलीं म्हणटा ती. म्हाका एक खूब हांचे स्मार्ट सिटीचे आवडले म्हणटा ते. येदे व्हडले आमचे पयलींच्या टायमा वयले गटर आनी हे आतां नवे गटर केलां. हय, हे पयलींचे गटर, येदे व्हडले गटर आशिल्ले उदक हार्वेस्टिंग वॉटर सोडपाचे, आनी हे आतां उदक केलां हे वचपाक. कळ्या? ही आतां स्मार्ट सिटी. इतलें सांगूंक सोदता, बाल भवन टू दाऊद इलेक्ट्रिकल्स पावपाक स्मार्ट सिटीचो जो प्रोजेक्ट चालू आसा ताका 2 वर्सां लागलीं. 2 वर्सां आनी 2 वर्सां आमी हे उपद्रव सहन करता. ही धूळ, हे मदीं पूल मोडल्या, लोकांक ट्राफीक, कस्टमर्स येना आमचे हांगासर, येवपाक वाट ना. एक्स्ट्रा लोक बी घालून ते करूं शकता बाबूश. इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल. ना अशें म्हणना, आमी ताजेर कशें उलयतले. पण हांव ज्या हिशोबा प्रमाणे हांगासर पावला 2 वर्सां, ते 31 मे पर्यंत जावपाक इज व्हेरी डिफिकल्ट. हे असले हांगासरले शॉपकीपर जेंच्यांनी सांगले की हांगा ह्या रोडार जर गार्डन जालें, लोकांक हांगासर पार्किंगच न्ही जाल्यार कोणाक कस्टमराक शॉपार येवपाक त्रास जातलो. स्टुडंटा खातीर चेतन गवस.